दीस आयतार, जुलैची 12 तारीख 2026. संध्याकाळाचो 15वो आयतार. पहिले मसाप. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले मसाप. अध्याय 55, 10-11 पर्यंत. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जशें पावस आनी बर्फ मळबतावन पडटात आनी वंपयांक बीं दिवंक आनी जेवतल्यांक जेवण दिवंक भुंय भिजयतात, तीं सुफळ करतात, तांतूं किर्लोंक लायतात आनी हें केल्ले शिवाय फाटीं वचनात. तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशीं फाटीं येना. बगार म्हजी कुशी पाळटा आनी जें कितें करूंक हांवें तांकां धाडिल्लें तें सगळें करता. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 65, 10, 11, 12-13 आनी 14. श्लोक. थोडें बीं बरे सुवातेर पडलें आनी फळ दिवंक लागलें. प्रितुमेची तूं भेट करताय, तिचेर पावस वताय, सुबामपणान ती सुफळ करताय. देवा, तुज्या व्हळा न्हंयांनी उदकाचो अभाव ना. भुंय भिजोवन धानी करूंक तांकां तूं फर्मायताय. श्लोक. थोडें बीं बरे सुवातेर पडलें आनी फळ दिवंक लागलें. वय, कसलेली भुमी पावसाच्या शिवरान तूं भिजयताय, तांतल्यो वळयो उदकान तूं मोव करताय. धरण सपाट करताय, ती भिजयताय आनी तांतल्या फळांचेर तुजो आशिर्वाद घालताय. श्लोक. थोडें बीं बरे सुवातेर पडलें आनी फळ दिवंक लागलें. तुज्या उदारपणान वर्सभर आमकां मेळटात फळां. तुजीं पावलां पडटात थंय सगळें जाता सुफळ पीक. पणगेल सुवातेनी सैत भरपूर मेळटा सरो. वय, गुडे दोंगोर आनंदान नाचतात. श्लोक. थोडें बीं बरे सुवातेर पडलें आनी फळ दिवंक लागलें. बोकऱ्यांचे हिंड मैदानांत दितात सोबाय. गोवां भातांची कृशी बेटां बैलांक दिता श्रिंगार. तीं सगळे संतोसाच्या उमाळ्यांनी गायनां करतातशें दिसतात. श्लोक. थोडें बीं बरे सुवातेर पडलें आनी फळ दिवंक लागलें. दुसरें मसाप. सांव पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें मसाप. अध्याय 8, वळ 18-23 पर्यंत. भावा भयणींनो, ह्या काळार आमी सोंसतांव ते कश्ट मुखल्या काळार आमचें तें उगडापी जावची आसा ते महिमेक सारी केल्यार ते कायदे न्ही म्हणून म्हाका दिसता. आपल्या भुरग्यांची महिमा देव केदाळा उगडापी करीत म्हणून सगळी रचना व्हड आत्रेगान राखून आसा. सगळे सृश्टेन आपलो शेवट जोडलो ना जाल्यार तें तिचे स्वंत कुशे वरवीं न्ही, बगार तिका तशें खाल केल्ले देवाचे कुशे वरवीं तें जालां. तरी सृश्टेक एक भरवोसो आसा. आपूण नासाच्या गुलामपणांतलीं सुटोन देवाचे भुरग्याचे महिमेवंत स्वातंत्र्याची वांटेलीं जातेलीं म्हणून तिचो भरवोसो. कित्याक प्रसुती फुडें येतात त्या येण्या बरी सगळी सृश्टी आपले हर एक रचने सोवें आजून पर्यंत कश्टां दुखीचे हुस्कार सुस्कार सोण आसा म्हणून आमी जाणाव. सगळी सृश्टी मात न्ही, पवित्र आत्मन सुप्रतम फळ म्हणून घेतिल्ली आमी आमचे सगळे कुडीक गुलामपणांतली सुटका मेळोवन देवाच्या भुरग्यांचे दत्तपण आमकां केदाळा लाभत म्हणून आत्रेगून आसता अंतस्करणी सुस्कारता. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. alleluia, alleluia. बीं देवाचें उतर. क्रिस्त तो वंपी, जाका तो मेळटा तो सासनाक बाळटा. alleluia, alleluia. शुभ वार्ता. सामा तेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 13, वळ 1-23 पर्यंत.
त्याच दिसा जेजू त्या घरांतलो भायर सरून सरोवराचे वेळेर वचून बसलो. आपणा भोंवतणी एकठांय जाल्ले लोकांचे जमे पळोवन तो एक दोणीर चडलो. लोक सक्कड वेळेर उबो रावल्ले. तेवळ जेजू ओपारींनी सबार संगती तांचे लागीं उलयलो. ताणें म्हळें, एक वोंपी वोंपूंक भायर सरून गेलो. तो वोंपतना थोडें बी मेरेर पडलें आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन तें खेलें. हेर थोडे चड मातीनातले खडपी सुवातेर पडले. हांगा माती वयले बारस आसले वरवीं बेगीनच तें किरललें. पूण सूर्यो उदेंवन येतेच तें करपलें आनी ताका पाळां फुटूंक नान देखून तें सुकोन गेलें. हेर थोडें कांट्या झाडां मदें पडलें आनी कांट्या झाडां वाडटना ताका तांणी चिरडून मारलें. आनी हेर थोडें बरे सुवातेर पडलें आनी थंय वाडून फळ दिवंक पावलें. थोडें 100 वांटे, थोडे 60 आनी थोडे 30. तुमकां कान आसात जाल्यार आयका. उपरांत शीस फुडें येवन जेजू लागीं विचारी लागलें, तूं तांचे लागीं ओपारींनी कित्याक उलयताय? ताणें तांकां जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार सर्गींच्या राज्याचे घूट समजोवंक तुमकां फावो जाला, तांकां फावो जावंक ना. जाचे लागीं आसा ताका भरून वमतसर दितले आनी जाचे लागीं कांय ना ताचें आसले सयत काण उरतलें. देखून हांव तांचे लागीं ओपारींनी उलयतां, कित्याक ते पळयतात तरी तांकां दिसना आनी ते कान दितात तरी तांकां आयकना वा समजना. अशें तांचे थंय सिद्ध जाता इसायाचो प्रवाद. तुमी परत्यान परत्यान कान दितल्यात तरी तुमकां समजोवचें ना, दोळे सोण पळयतल्यात तरी तुमकां दिसचें ना, कारण हे परजेचें काळीज धाड्डें जालां. तांचे कान जाल्यात दाट आनी दोळ्यांक पडलां धांपण. नंतर तांच्या दोळ्यांक दिसतें, तांच्या कानाक आयकतें, तांचे मतीक समजतें आनी म्हजे थंय ते पाटी परतते आनी हांव तांकां गूण करतों. पूण भागी दिश्ट आसलेले तुमचे दोळे, आयकूंक सकत आसलेले तुमचे कान. सतच हांव तुमकां सांगतां, साबार प्रवादी आनी भाग्यवंत तुमी पळयतात तें पळोवंक आशिल्ले पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना, आनी तुमी आयकतात तें आयकूंक आशिल्ले पूण तांकां तें आयकूंक मेळ्ळें ना. तर आयका तुमी वोंपियाच्या ओपारीचो विवर. जो कोण राज्या विशांतले उतर आयकता पूण तें मतीक वरिना, तो मेरेर पडलेल्या बिया बरी. देंवसार येता आनी ताच्या काळजांत वोंपलां तें काण व्हरता. खडपी सुवातेर पडिल्लें बी उतर आयकल्या फारा संतोशान घेता ताका सरी करियत. पूण ताचे थंय पाळ रोंबनातले वरवीं थोडेंच काळ तें उरता. उतरां पासत कश्ट दगदणी उठत जाल्यार तो तें घडयेन सोडटा. जो कोण उतर आयकता पूण ह्या संवसाराच्या राटावळींनी आनी धनाचे भुलीन ते चिरडिता आनी फळां विण करता, तो कांट्या कुंट्या मदें पडिल्ल्या बिया परी. शेकी बरे सुवातेर पडिल्लें बी उतर आयकून मोतींत व्हरतल्यांक सरी करियत. तसलो फळ दिता, एकलो 100, एकलो 60 आनी एकलो 30 वांट्यांनी. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. वोंपियांची ओपार तरावळ काळजां विशीं सांगता. मेरेर आनी वाटेर पडिल्लें बी, घट माती कोसूंक नातली बी थंयसर रोंबना. काळीज देवाचें उतर खुशयेन स्विकार करिना. काळजांत आनी मतीन तें खंचना. खोट्यो आलोचनो देवाच्या उतराक नास करतात. खडपी सुवात, खडपार पाळां रोंबनात. धारून काळीज देवाच्या उतरांक पाळां येवंक अवकाश दिना. देवाच्या उतरांक खालतीमान घालूंक जाय आसचें खालतेपण ना. फेस्तां परबेक मिसाक गेल्यार पुरो म्हणलें चिंतप. कांट्या झाडां मदें पडलेलें बी. संवसारी राटावळी चड. धनाची भूक इतली आसता की देवाक दिवच्याक वेळ ना. इतलीं कामां आसात. मागण्याक मिसाक देवाक फुरसत ना. कांट्या झाडां चिरडितात.
किरलेल्या बियांक जाय पुरतो अवकाश मेळना फोळ दिवंक शकना. बरी सुवात. ती कोसल्या, तण विंचून काडला, सारें घालां, उदकाची वेवस्था केल्या. फूल दिवच्या कितें सर गरज आसा तें वदक सिलां. देवाचें उतर आयकूंक काळीज तयार केला. काळजांत आसलेले सर्व वायट हुमटून काडचें प्रयत्न केला. देवाचें उतर आनी आत्मीक वाचपां वाचल्यांत. देवाचे उतरांचो नियाळ करूंक वेळ दिला. मागण्याक आनी साक्रमेंतांक घेवंक उर्बा दाखयल्या. असलें काळीज 100, 60 वा 30 वांट्यांनी फळ दिता. देवाचें उतर आयकूंक मौन नातलेल्यांक कितलें आयकल्यारय समजना, दोळे सोणपळयल्यारय दिसना. तांचे कान दाट जाल्यात, काळीज दाड्डें जालां, दोळ्यांक पडलां धांपण. सृश्टी सदांच तांचे नियम पाळटा. पावस आपलो शेवट जोडटा. वंबियाक बी आनी मनशांक खाण मेळाशें तो करता. देवाची खुशी तो पाळटा. देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जायना. म्हजे जिणेंत तें निर्फळ जालां जाल्यार कारण कोण? सृश्टी लेगून नासाच्या गुलामपणांतली सुटोवन देवाच्या भुरग्यांचे महिमेवंत स्वातंत्र्याची वांटेलीन जातली म्हणून भरवोसून आसा. सृश्टेंत अति उंच रचना जावन आसचो हांव कशें फाटीं उरलो? देवाचें उतर म्हजें तें फळाभरीत जायनासतना नासाच्या गुलामपणांतच उरोवंक म्हाका खुशी आसा गी.